शूट प्लॅन म्हणपाक गेल्यार आयज म्हटल्यार आमकां एक इफ शूट आसा मेन हेच शूट जालो की आयजूच राती नाल्यार फाल्यां सकाळी ते नेक्स्ट शूटाक आमकां खंयची सॉंग्स आसताली नाल्यार तेंचे सजेशन बीन कितें आसतलें ते आमकां सांगताले. म्हणजे आमचो एक एपिसोड जाल्लो एकादशीचो ते सांगताले की नेक्स्ट एपिसोड अशें सोंगां ते दिताले. हय सोंगां ते येताले. सो ते सांगताले की असो असो हें आसा इव्हेंट ह्यो आसा तो आमी हें करपाक आसा म्हणजे रेट्रो आसूं नाल्यार एकादशी आसूं. सो ते सॉंग दिताले आमकां. ते सॉंग दिले की आमकां 4 दीस मेळटाले. म्हणजे 4 दीस आमी हें करताले प्रिपेर करताले सॉंग आमचे इनपुट्स घालताले. मेंटर आसताले ते आमकां इनपुट्स दिताले थोडे. सो ते घालून बीन मागीर 5th डे आमकां हें आसतलें सावंड रिहर्सल. म्हटल्यार 2-3 अशे म्युजिशियन्स आसताले जे आमच्या हॉटेलान येताले सावंड बीन घेवन सगळे. सो थंयसर आमी बेश्टी रिहर्सलेक घेताले आनी कितें इनपूट जाय जाल्यार कितें करताले. टायम बीन पळयताले कितलो एक्सीड बीन जायना जाल्यार. आनी मागीर नेक्स्ट डे 6th डे परत हें आसतालें टॅक्निकल शूट. तेन्ना कॉस्ट्यूम पळयताले लायट्स पळयताले म्हणजे सगळे ग्राफिक्स बीन फाटले डिस्प्ले सावंड चॅक. हय तो स्टुडियोन थंयसर सेटार म्युजिशियन्स बरोबरूय आमची प्रॅक्टीस जाताली त्या दिसा आदल्या दिसा. सो ते जे इनपुट्स थोडे मेळटाले तुमकां आदी. हय म्हणजे एक्चुअली 80 to 90% आमी पयलीं आमचे बसयताले. तेच्या वयर फक्त 10% or 5% म्हणूंक शकता आमकां मेंटर्स गायड करताले ऑर इवन म्युजिशियन्स सुद्दां थोडे गायड करताले. थोडे परफॉर्मन्सीस अशे आसले की आमकां कितें सुचनासले तेन्ना आमकां मेंटर्स गायड करताले की अशें तुमी करूं शकता ऑर तशें तुमी करपाक जाय. सो इट वॉज ऑल अबाउट गिव एंड टेक कशें. म्हणजे आमचो एकदां आमचे इनपुट्स बरे आसताले एकदां आमचे इनपुट्स आमी मायनस करून तेंचे इनपुट्स घेताले. सो गिव एंड टेक प्रोसेस. हय म्हणजे ओवरऑल आमकां सांगप तेंच्यांनी की बाबा हो आतां एक्ट आसा सो असो जावंक जाय इतलो. बरोबर. सो कॉम्पॅक्ट तितलो करपाक जाय तुमी. सो आमकां इनपुट्स घेया तुमचे आहा ते हितून एड करा आनी तशें करून तो बारीक कॉम्पॅक्ट करून 3 मिनटां भितर जावपाक जाय. 3 मिनटां. टायम लिमिट 3 मिनटां. येस. ओके.